आता हात येता माझ्याकडे सेम सर कंडिशन कशा आसा तब्येत कालच्या खूप बरी आसा त्याची तब्येत सुदरत आसा ओके थँक्यू काम में मिलते हैं श्रीपाद भाऊचे कसे श्रीपाद भाऊंचे आरोग्य एकदम सुदरत आसा कालच्या पेक्षा इम्प्रुवमेंट आसा त्यांचे पॅरामिटर्स जे आहात ते नॉर्मलायज जायत आसा डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार म्हणजे डे बाय डे त्यांची परिस्थिती ती खूप सुदरत आसा बाकीची त्यांची मायनर फिजिओथेरपी आणि हेचं त्यांना सुरू केल्लें आसा श्रीपाद जी ने की तबीयत आज बहुत ही अच्छी है वो इम्प्रूव हो रहे हैं आज अभी मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी उनको देखने के लिए आए थे उनके साथ में मैं और पूरी हमारी मेडिकल की टीम भी थी और कल से उनके सभी पैरामीटर्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं ऑलमोस्ट डॉक्टर इज टेकिंग केयर 28 दिसांनी मेळपाचो हय तांकां तारीख सुद्दां जे आयज घेतले तांकां तारीखूय दिल्या फुडली तारीख आनी ते तारखे दिसा ते येवन सेकंड डोस घेतले कितल्या म्हयन्यां खातीर इम्यून आसता किंवा परत आनीक डोस घेवचे पडटा आतांच्या सल्ल्यानुसार फक्त 2 डोस आसा पयलो डोस घेतल्या उपरांत 28 दिसांनी दुसरो डोस आयचो डोस दिल्या उपरांत ताका कितें तरी म्हाका दिसता 26 फेब्रुवारी परत फुडली तारीख दिल्ली आहा ताका 28 दीस गोंयांत सेकंड स्लॉट केन्ना मेळूंक शकता हे प्रेझेंट गोंयांत 23,000 मेळ्ळ्या कंप्लीट जाल्या उपरांत म्हाका दिसता तेंचो जो शेड्यूल येता ती नॉट डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 4,000 नांवां तेंची कोविडची ताका पुण्याक धाडटली तितली 100 नांवां प्रत्येक सेंटरावयली सिलेक्ट जावन तांच्या कडल्यानूच आयल्या तांकां कॉली आमच्या कडल्यान गेल्या त्या खातीर फुडलें लिस्ट सुद्दां जें आहा हें तांच्या कडल्यान येतलें पयलीं हेल्थ वर्कर म्हणजे मेडिकल आनी आपले गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट तितून ते कंप्लीट जातले ताज्या उपरांतूच बाकीचे सगळ्यांक जातले